मोगाच्यानू आज पवित्र सभा सर बावडत्यांक सोम्या जेजूचो पाशांव कश्ट आनी मरण नियाळूंक आपोवणें दिता. आज निमाणो शुक्रार जाल्ले निमती पवित्र मिसाचें बलिदान आसचें ना. देखून ह्या निमाणा शुक्राराच्या सेरेमनींत आमी भक्तीपणी भाग घेवया. आयच्या देवस्तुतेंत प्रमुख 4 भाग आसात. पयलें देवाच्या शब्दाचो संभ्रम, दुसरो संभ्रमीक प्रार्थना, तिसरो कुर्साचो नमन आनी चवथो पवित्र एवकरिस्त. आतां देवस्तुतेची सुरविल्ली रीत आरंभ जाता. ह्या वेळार क्रिस्ताचे मणयारी पुरशावार येवन सोम्याचें मरण नियाळून वेदी समोर साश्टांग सरपडटात. ह्या वेळार आमी सर भक्तीपणी दिमी घालया आनी थोडो वेळ मौन रावन सोम्याचो पाशांव नियाळया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें अगणित कनवळ्यान संवसारांत धाडिल्ल्या तुज्या पुता जेजून आपल्या रक्तान पास्काचो गोड स्थापून दवरलो. तुज्या कनवळ्याचो उगडास धरून आमकां तुज्या साकरांक पवित्र कर आनी सदां काल राख आनी सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आतां देवस्तुतेचो पयलो भाग, देवाच्या उतराचो संभ्रम. मनशा रुपान जेजू संवसाराक येवच्या साबार शेकड्या आदीं इजाइया प्रवादान केल्लो प्रवाद आमी आयच्या पयल्या वचपांत आयकतांव. बापान आपल्या पुता जेजूक ह्या संवसारी धाडिल्लो उद्देश जेजून कश्ट मरण भोगच्यांत लिपोवन गेल्लो मिस्तेर, ताच्या कुर्सा मरणांतावन आमकां जाल्लो फायदो आनी ह्या सर गणितांनी बापाचें येवजन कशें संपूर्ण जालें म्हणलें आतां आमी भक्तीपणी आयकुया. प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. पळया, म्हजो सेवक सुफळ जातलो, तो वर्तो जातलो आनी उन्नतेक पावतलो. जशें जायतो लोक ताका पळोवन थटाक जालो, तो इतलो विद्रूप जाल्लो की ताका मनशाचें रूपच नातलें. तशें जायत्या राष्ट्रांक तो विस्मीत करतलो आनी राय ताचे मुखार तोंड धांपून रावतले. कित्याक केदींच सांगूंक ना
तें तांकां पळोवंक मेळटलें आनी केदींच आयकोंक ना तें तांकां कळीत जातलें. आमी आयकलां तें कोण सत्मांदीत सर्वेस्पराचो बावळो कोणाक उगडापो जाला, ताच्या दोळ्या मुखार तो एक तरण्या जडा भाशेन वाडलो. सुके करडे भुंयतल्या पाळा सारको. आमी ताचेर नदर गलिशी करूंक ताका सुरूपाय नातली, आकर्शण नातलें. आमचीं काळजां ताचेशी ओडूंक ताका कसलीच सोबाय नातली. कोणेंच ताची पर्वा करूंक ना. मनशांनी ताका पयस केलो, दुखीचो मनीस तो. कश्ट सोसून अनुभव आसलेलो. जांचे मुखार आमी आमचें तोंड लिपयतांव तांचे मदलो तो एकलो. मनशांनी ताची बेपारवा केली आनी आमी ताका लेखलो ना. खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले, आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो. ख्यास्त भोगून आसलेलो, देवान मार दिवन सतयलोलो म्हूण आमी ताचे विशीं चिंताल्यांव. पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका विधलो, आमच्या पातकांक लागून तो चिरडलो. ताचेर पडलेले ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्यांव. आमी सगळीं शेळया भशेन शिंपडोवन गेल्ल्यांव. हर एकल्यान आपआपली वाट धरिल्ली. पूण आमा सोमेस्तांच्या अपराधांचो भार सर्वेस्परान ताचेर घालो. ताका निश्ठुरायन चलयलो तरी तो कालतो जालो. ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. मारूंक व्हरतात तसले शेळये परी, लोवंत आसतेल्या मुखार ओगोस रावतेल्या बोकऱ्या परी ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. ताचेर जबरदस्ती केली, फर्माण मारलें आनी ताका धरून व्हेलो. पूण ताची गत कोणाक पडोवन गेली? जी येतेल्यांच्या देशांतलो ताका हुमटून काडलो आनी ताच्या लोकांच्या गुन्यांवाक लागून ताका मरणाची शिक्षा लायली. ताणें कांयच वायट करूंक ना आनी ताच्या तोंडांतलें फुडकिरें उतर केदींच भायर सरोंक ना. तरी नश्ट्या मनशां सोवें ताका एक फोण दिलो, ग्रेस्ता सोवें ताका एक समाधी दिली. कश्टां दगदांनी ताका चिडूंक सर्वेस्पराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकाचें फारीकपण दिवंक तो भेटयत जाल्यार आपल्या संततीक पळोवंक ताका फावो जातलें आनी लांब आवक ताका मेळटलें. ताचे उद्देशी सर्वेस्पराची कुशी सुफळ जातली. हे वळवळे सोंसल्या उपरांत तो उजवाड देखतलो. आपले जाणवाये वरवीं तो संतुश्ट जातलो. नितीवन म्हजो सेवक जायत्यांक नितीवन करतलो. तांच्या अपराधाचो भार तो आपणाचेर घेतलो. देखून वर्त्या मनशां मदें हांव ताका ताचो भाग दितलो आनी पदवेदारां मदें तो लूट वांडटलो. कित्याक ताणें आपणाकच मरणाचे अधीन केलो आनी अपराध्या मदें एकलो कसो ताका लेखलो. जायत्यांच्या पातकाचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो आनी अपराध्या पासत ताणें विनंती केली. देवाचें उतर हें. बापा तुज्या हातान म्हजो आत्मो ओपून दिता. बापा तुज्या हातान म्हजो आत्मो ओपून दिता. सर्वेस्परा हांव तुजो आसरो घेता. म्हाका केदींच लजेक घाली नाका. तूं नितीवन देखून म्हाका सांबाळद. तुज्या हातान म्हजो आत्मो ओपून दिता. म्हाका सुडका दी सर्वेस्परा म्हज्या विश्वासी देवा. बापा तुज्या हातान म्हजो आत्मो ओपून दिता. म्हज्या दुस्मनाच्या इजा उपाद्रांक लागून
मोजे शेजारी म्हाका खेळटात, म्हज्या वळखीच्या म्हजी भिरांत दिसता. वाटेर म्हजी सावळी देखलेली पर्यंत कुस्मान चलतात. मेल्ल्यान दाखल जाल्ल्या बरी म्हजो उगडास कोणूच काडिना. फुडकर मोडके बरी म्हाका कोनशाक उडयला. बापा तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुजेर पातयेवन आसा. तूंच म्हजो देव अशें म्हणटा. तुज्याच हातांत आसा म्हजें जिवीत. म्हजी पाट दनयेतल्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार. बापा तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. तुज्या मुखामळाचो परजळ तुज्या सेवकाचेर पडून दी. तुज्या कळनातलेल्या मोगा पासत म्हाका बचाव कर. सर्वेस्पराचेर बरवसतेल्यानो धैर्य घेया आनी दृढ रावा. बापा तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. बापा तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. हेब्रेवांक बरयिल्ल्या पत्रांत खालतेपणाचो आनी विधेयपणाचो शेगूण कशें आमच्या जिविताक खरो अर्थ आनी लिसांव दिता म्हणलें आयचें दुसरें वचप विवरिता. जेजूचे पाटलावदार जाल्ल्या आमकां जेजू तें नवें जिवीत मेळटा म्हूण आमी आयकल्लें आसा. तर जेजूचें संवसारी जिवीत पळयल्यार तें आमकां स्पश्ट समजता. जेजूनी मनशां रूप घेवन सबार ताळण्या विरोध झुजोन कश्टा मरणा उपरांत ससनाचें जिवीत आसा म्हूण दाखोवन दिलें. आनी अशें आमच्या जिविताक एक दिशा मेळिल्ली ह्या वचपांत आमी आयकता. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, तर आमी उचरता तो भोवट थीर सांबाळया. कित्याक आमकां आसा एक श्रेश्ठ याजक. सर्गार गेला तो जेजू देवाचो पूत. आनी तो कांय आमच्या अस्कतगये विशीं कणवळायना तसलो श्रेश्ठ याजक न्हय. आमच्या बरींच सर संगतीनी कश्ट संकश्ट भोगलोलो तो, तरी ताणें पाताक केलें ना. तर गरजांक ताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळच्या खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपे सिंहासना लागीं सरया. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वांटोवंक शकतल्या लागीं बोब घाल आनी दुखां गळोवन प्रार्थना आनी विनत्यो करूंक लागलो. ताज्या मानकुल्या खालपणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसलेल्या कश्टा वरवीं विधेयपण कितें तो शिकलो. आनी संपूर्णकायेच्या शिकाराक ताका उबारतस ताचे उतर पळटल्या समेस्तांक ससनाच्या तारणाचें कारण तो जालो. देवाचें उतार हें. Jesus.
जुआम प्रमाणे आमच्या सुम्य जेजू क्रिस्ताच्या कष्टा मरणाची चरित्रा. इतलें सांगून जातस जेजू आपल्या शिसा सवय भायर सरलो आनी केद्रोन व्हाळा पलतडी वचून थंयच आसलेल्या एक मोळ्यांत भितर सरलो. जेजू आनी ताचे शीस तवळ तवळ ते मेळटाले जाल्ल्यान ताका घातान पराधीन केल्लो तो जुदास ती सुवात जाणा आसलो. देखून जुदास शिपायांची एक तुकडी आनी प्रधान याजकांनी आनी फरिसेवांनी दिल्ल्या राखवल्यांक घेवन दिवे सुडी आनी हातेरां सवें थंयच रायलो. आपणाक कितें सकट घडोवंक आसा म्हूण जेजू जाणा आसलो. देखून तो फुडें सरन तुमी कोणाक सोदतात? म्हणून विचारी लागलो. नजरेच्या जेजूक. म्हणून ताणें जाप दिली. हांव सोतो. म्हणून जेजून तांकां सांगलें. घातान पराधीन केल्लो तो जुदास तांचे सांगाताच उबो आसलो. जेजून हांवूच तो म्हणून सांगलेंच ते फाटीं सरले आनी धरणीक आपटले. परत जेजून तांकां सवाल केलें. कोणाक सोदतात तुमी? ते म्हणाले. नजरेच्या जेजूक. जेजून जाप दिली. हांव सोतो म्हूण तुमकां सांगलें. म्हाका तुमी सोदतात जाल्यार हांकां तुमी वचोंक सोडा. तुवें म्हाका दिल्ल्या पैकी कोणाकच हांवें होगडायलो ना. ही ताची उतरां जारी जावच्याक ताणें अशें म्हणलें. तितल्यार सिमोन पेद्रोन आपणा लागीं आसलेली तलवार भायर काडली आनी श्रेष्ठ याजकाच्या साकराचेर मारली आनी ताचो उजवो कान कापलो. त्या साकराचें नांव माल्क. तवळ जेजून पेद्रोक सांगलें. तुजी तलवार पोत्यांत घाल. म्हज्या बापान म्हाका दिल्ली काल्स हांवें पियेनाय गी. तवळ सैनिकांनी सैनाधिपतीन आनी जुदेवांनी धाडलेल्या राखवल्यांनी जेजूक धरलो आनी बांदलो. पयलें ताका अन्नासास शिवेलो. अन्नास त्या वर्सा श्रेष्ठ याजक जावन आसलेल्या काईफासाचो मांव. सगळे परजे पासत एकल्या मनशान मरचें बरें म्हूण जुदेवांक सुचना दिल्ली काईफासानच. सिमोन पेद्रू आनी एकलो शीस जेजू फाटल्यान गेले. हो शीस श्रेष्ठ याजकाचे वळखीचो देखून जेजू सांगता तोय श्रेष्ठ याजकाच्या आंगणांत भितर सरलो. पूण पेद्रो भायल्यान दारवट्यास शिरावलो. श्रेष्ठ याजकाचे वळखीचो तो आनी एकलो शीस भायर आयलो आनी धार राखवलनी लागीं उलोवन पेद्रूक भितर व्हरून गेलो. तवळ दार राखवालन पेद्रूक म्हणाली. तूंय ताच्या सिसा मदलो एकलो न्हय? पेद्रून जाप दिली. हांव न्हय. हिंव कातले देखून साकर आनी नौकर इंगल्यांचे आकटें पेटोवन ताचे भोंवतणी उबे रावून धग घेताले. पेद्रूय तांच्या सांगाता उबो रावून धग घेवंक लागलो. श्रेष्ठ याजकान जेजूच्या शिसा विशयांत आनी ताचे शिकोणे विशयांत विचार केलो. जेजून ताका जाप दिली. सकडांनी आयका सारकें हांव उक्त्यान उलयलां. सुमेस्त जुदेव सांगाता मेळटात त्या सिनगोगांनी आनी देव मंदिरांत हांवें सदांच शिकयलां. गुप्ती हांवें कसलेंच उलोवंक ना. तशें आसता म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? हांव कितें उलयलां तें आयकल्ल्या लागीं विचार. हांवें कितें सांगलां तें ते जाणात. ताणें इतलें म्हणलेंच लागसर उबो आसलेल्या नौकरा पैकी एकल्यान जेजूक एक थापड मारून म्हणलें. श्रेष्ठ याजकाक अशी जाप दिताय? जेजून ताका जाप दिली. हांव सुकोन उलयलो जाल्यार सूक दाखोवन दी. पूण सारकें उलयलो जाल्यार म्हाका कित्याक मारताय?
तितल्यार अन्न सान ताका बांदून आसलो तसोच श्रेष्ठ याजका काईफासा सरशी धाडलो. हेणें पेद्रो आनी कितेंच रावून धग घेतालो. थंय आसलेल्यांनी ताका म्हणलें, तूंय ताच्या सिसा मदलो एकलो न्हय? ताणें नाकारून म्हणलें, हांव न्हय. श्रेष्ठ याजकाच्या नौकरा भितरलो एकलो पेद्रोन कान कातरलेल्याचो सैरो ताचे लागीं म्हणालो, तुकाय ताच्या सांगाता मळ्यांत हांवें पळयल्लो न्हय? पेद्रोन परत्यान नाकारलें. ते घडये कोंब्यान साद घालो. उपरांत जेजूक ते काईफासाच्या घरांत हांवन राज्याधिपतीच्या निवासाक व्हरून गेले. तो व्हड फांतें जाल्लें. बस्ट जावन पास्काचें जेवण जेवंक हरकत जायत म्हूण चिंतून रावलेरान ते भितर सरले नात. देखून पिलातानच भायर येवन विचारलें, ह्या मनशाचेर तुमी कितें फिर्याद हाडल्या? तांणी जाप दिली, तो अपराधी न्हय आसलो जाल्यार आमी तुका तुजे अधीन करते ना. पिलात तांकां म्हणालो, तर ताका व्हरा आनी तुमच्या कायद्या प्रमाणे तुमी ताची नीत करा. तो व्हड जुदेव ताका म्हणाले, कोणाकच मरणाची शिक्षा दिवंक आमकां अधिकार ना. आपूण खंयच्या जिन्साचें मरण मरतलो म्हूण जेजून सांगिल्लें तें पूर्ण जावचे खातीर अशें घडलें. तो व्हड पिलात रावलेराक फाटीं गेलो आनी जेजूक आपोवन तूं जुदेवांचो राय? म्हणून विचारी लागलो. जेजून जाप दिली, तुजेच तकींच तुवें विचारताय वा हेरांनी म्हजे विशयान तुका सांगलां? पिलातान म्हळें, हांव कितें जुदेव? तुजेच परजेन आनी प्रधान याजकांनी तुका म्हजे अधीन केलां. तर कितें केलां हांवें तुवें? जेजून जाप दिली, म्हजें रास ह्या संवसाराचें न्हय. म्हजें राज्य ह्या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार जुदेवांच्या हातांत हांवें पडनासें म्हजे पाटलावदार जुस्ते आसले. पूण म्हजें राज्य हांगाचें न्हय. तशें जाल्यार तूं एक राय. विचारलें पिलातान. जेजून जाप दिली, हांव राय म्हूण तुवेंच म्हळें. सताक रुजवात दिवचें म्हजें काम. ह्या पासत हांव जल्मलो, ह्या पासत हांव संवसाराक आयलां. सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रती एकलो म्हजो ताळो आयकता. ताका पिलातान विचारलें. सत म्हणल्यार कितें? इतलें सांगतच पिलात भायर येवन जुदेवा लागीं म्हणालो, म्हाका ताचे थंय कसलोच अपराध मेळना. पूण पास्काचे बरबे वेळार एकल्याक हांवें सुटका दिवची एक दस्तूर आसा न्हय? तर जुदेवांच्या रायाक हांवें सुटका दिल्यार जायत गी. तेन्ना ताणें बोब मारली. हाका न्हय, बाराबासाक सोड. बारबस एक लुटकार आसलो. उपरांत पिलातान जेजूक व्हरूंक आनी ताका जेरबंदांनी मारूंक लायलो. शिपायांनी कांट्याचो मुकुट विणून ताच्या मस्तकार घालो आनी जमळी रंगाचो एक दगलो ताका न्हेसयलो. उपरांत तो व्हड ताचे सशी येवन नमान जुदेवांच्या राया म्हणून ताका ते थापडां मारतले. पिलात परत्यान भायर येवन जुदेवांक म्हणालो, पळया, ताचो म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळना म्हूण तुमकां कळी जावच्याक हांव ताका भायर तुमच्या मुखार हाडटां. तो व्हड जेजू खांट्याचो मुकुट घाल्लो आनी जांबळी वस्त्राचो दगलो न्हेसलेलो भायर आयलो. पळया ह्या मनशाक. म्हणालो पिलात. प्रधान याजकांनी आनी राखवाल्यांनी ताका पळयतच खुर्साय ताका, खुर्साय ताका म्हणून बोब मारली. पिलातान तांकां म्हळें, तुमीन ताका व्हरा आनी खुर्सार मारा. म्हाका ताचे थंय कसलोच अपराध मेळना. जुदेवांनी ताका जाप दिली. आमकां एक कायदो आसा आनी त्या कायद्या प्रमाणे ताका मरण फावो, कित्याक तो आपूण देवाचो पूत म्हणटा.
इतलें आयकोन पिलात आनीकी चड भियेलो. परत्यान रावळेरा भितर वचोन तूं खंय थावन आयलाय? म्हणून जेजू लागीं ताणें विचारलें. पूण जेजून ताका जाप दिली ना. म्हजे लागीं तूं उलयनाय गे. तुका सोडोवंकी म्हाका पदवी आसा, तुका खुरसावंकी म्हाका पदवी आसा, हें तूं नेणाय गे. म्हणालो पिलात ताका. जेजून जाप दिवन म्हळें, वयर तावन तुका ती दिवंक नातली जाल्यार म्हजे वयर तुका कसलीच पदवी आसते ना. देखून जाणें म्हाका तुज्या अधीन केला, ताणें आनीकी व्हड गुन्यांव आदारला. हे घडये तावन ताका सटसो म्हूण पिलात उपाव सोदतालो. पूण जुदेव उपराटी बोब मारीत आसले. हाका तूं सोडशी जाल्यार तूं चक्रवर्तीचो इश्ट न्हय. कोण आपुणूच राय म्हणटा तो चक्रवर्तीचो दुस्मान जाता. ही उतरां आयकतच पिलातान जेजूक भायर हाडून लितोस्त्रोतोस म्हणजे शिळा दांपणी वा हेब्रेव भाशेन गाभाथा म्हणटाले ते सुवाते सारकें उलयलो जाल्यार ताका सिंहासनाचेर बसयलो. पास्क परबेचो आदलो दीस तो. वेळ दनपार भर जालो. पिलातान जुदेवांक म्हळें, पळया तुमचो राय. पूण तांणी मारली बोबाट. काड ताका, खुरसाय ताका. पिलातान तांकां म्हळें, तुमच्या रायाक हांवें खुरसावचो गी. प्रधान याजकांनी जाप दिली. चक्रवर्ती शिवाय दुसरो राय आमकां ना. तितल्यार पिलातान जेजू कुर्सार मारच्याक तांचे ताबेंत दिलो. तांणी जेजूक व्हेलो. जेजू आपलो कुरीस व्हांवोन कट्ट्याची सुवात हेब्रेव भाशेन गोलगोथा म्हणटाले ते सुवातेक वचोंक भायर सरलो. थंय तांणी जेजूक कुर्सार किळयलो. ताचे सवे हेर दोगांक, हेवशीन एकल्याक तेवशीन एकल्याक, आनी जेजूक मदगात घालून कुर्सायलें. पिलातान एक तकलें नांव बरोवन कुर्साक लायलें. तें अशें बरयल्लें, जेजू नजरेन जुदेवांचो राय. जेजू कुर्सायलेली ती सुवात शहराक लागीं आसली देखून हें नांव जायत्या जुदेवांनी वाचलें. हेब्रेव, ग्रेक आनी लातीन भासांनी तें बरोवन आसलें. देखून प्रधान याजक पिलाताक सांगी लागलो, जुदेवांचो राय म्हूण बरयनाका, पूण हो मनीस जुदेवांचो राय म्हणटलो म्हूण बरय. पिलातान जाप दिली. हांवें बरयलां तें बरोवन जालां. शिपायांनी जेजू कुर्सार मारल्या उपरांत ताची आंग वस्त्रां काण गेलीं आनी तांचे 4 वांटे करून एक एकल्यान एक एक वांटो घेतलो. ताचो दोगलो वयर तावन सकयल म्हणसर शिवण नासतना एक सारको विणलो. देखून तो घेवन ते एकामेका म्हणाले, हो आमी भिंचो नाका, पूण सुरती घालून तो कोणाक वेता म्हूण पळोवया. अशें पूर्ण जालें पवित्र पुस्तकान बरोवन आसा तें. म्हजी आंग वस्त्रां आपणा मदें तांणी वांटून घेतलीं, म्हज्या दगल्याक तांणी सुरती घाली. शिपायांनी तशेंच केलें. हेणें जेजूची आवय, ताच्या आवयची भयण, क्लेओफेसाची पतीण मरी आनी मगदलाची मरी ताच्या कुर्सा बगलेन उबी आसली. आपल्या आवयक आनी तिचे बगलेन आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आपले आवय लागीं म्हळें, स्त्रिये, पळय हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. ते घडयेतावन त्या शिसान तिका आपणाची कण घेतली. उपरांत जेजू घडोवंक आसलें तें सकट घडलें म्हूण जाणा जावन पवित्र पुस्तकान बरोवन आसलेलें जारी जावचे खातीर म्हणालो, म्हाका तान लागल्या. तें शिरक्यान भरलेलें एक आयदान आसलें. तांणी एक दर्या आळमें त्या शिरक्यांत बुडयलें आनी एक
ही सोपाचे बडयेक लावन ताच्या वंटाक धरलें. जेजून तो शिरको साकतस म्हळें संपदलें. आनी तकली बागोवन आपलो आत्मो ओपून दिलो. दिमी घालया. तो पास्क परबेचो आदलो दीस. दुसरो दीस साबात आनी दाबाजीक परबेचो दीस. साबाताच्या दिसा कुडी कुर्सार उराना जावच्याक तांचे पांय मोडूंक आनी तांची मोडी त्याच दिसा काडून व्हरूंक जुदेवांनी पिलाता लागीं मागलें. अशें शिपायांनी येवन जेजू सवे कुर्सार जोडुल्ल्याचे पयले एकल्याचे उपरांत दुसऱ्याचे पांय मोडले. पूण ते जेजू सशीन आयले तेन्ना तो पयलोच मोर्न पावला म्हूण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात. पूण शिपायां मदल्या एकल्यान भाल्यान ताचें कडवळ उक्तें केलें. तक्षण वावलें रगत रगत आनी उदक. जाणें हें देखलां ताणेंच साक्ष दिल्या, तुमी सत मनशाक. ताची साक्ष खरी आनी आपूण सत सांगता म्हूण तो जाणा. ताचें एकच एक हाड मोडचें नात म्हूण पवित्र पुस्तकांत बरयलां तें पूर्ण जावचे खातीर अशें घडलें. ताणें तपलेल्याचेर ते दिश्ट घालतले म्हणून पवित्र पुस्तकांत अनेक कडेनी बरोवन आसा. हाचे उपरांत अरिमथेयाच्या जुजेन जेजूची कूड काडून व्हरूंक पिलाता लागीं रजा मागली. जुजे जेजूचो एक शीस. पूण जुदेवांच्या बियान तो आपूण शीस म्हूण भायल्यान दाखयनातलो. पिलातान रजा दितच ताणें येवन जेजूची कूड काडून व्हेली. जेजूक आदीं रातीचो मेळोंक आयलो निकोदेमी रक्तांबोळ आनी लोळीसर बरसून केली 30 किलो तितली मिस्ट लावणी घेवन आयलो. तांणी जेजूची कूड काडली आनी जुदेवांच्या मातयेक पावची रीत प्रमाणे सुगंध द्रव्यांनी माखून सणाच्या वस्त्रांनी ती गुटलायली. जेजूक कुर्सायलेले सुवातेर एक मोळो आसलो. तातूंत येदोळ कोणायकी दवरूंक नातलो नवोस एक फोंड आसलो. दुसऱ्या दिसा पास्काची परब जाल्ल्यान आनी फोंडी लागींच आसलो देखून जेजूक ताणें तांतून दवरलो. देवाची उतार हे आम्हा सर्वांची सोडवण केल्ल्या जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावा आनी भयणीनो, निमाणो शुक्रार क्रिस्ती जिवितांतलो भोव प्रमुख आनी म्हत्वाचो दीस. हो दीस आमकां इल्लो दुखाचो, कश्टांचो आनी मौनपणाचो तरी ह्या दिसा पवित्र सभा भोव गुंडायेचो मिस्तेर नियाळटा. 2011व्या वर्सा पापा बेनेडिक्ट 16व्यान विशेष सावन सोम्यांचे पाशावन नियाळचे खातीर आनी भगवंत हप्त्याच्या नियाळान मनशान कृपे जिवीत येवच्या खातीर ताणें एक बूक बरयल्लो, जीजस ऑफ नाझरेथ होली वीक म्हणलो. आनी ह्या बुकांत तो विशेष सावन लोकांचें गमन हाडटा. खुरीस देवाच्या अधिकारा विशीं न्हय, बगार दैवीक मोगा विशीं कळयता म्हण. खुरीस देवाच्या अधिकारा विशीं सांगना, बगार दैवीक मोगा विशीं सांगता म्हूण कळयता. देव आमकां बळान वो फोर्सान न्हय, बदलाक आपणाकच खाली करून बचाव करता म्हणटा. निमाणो शुक्रार फकत जेजून 2000 वर्सां आदीं
सोसलेल्या कश्टाविशीं न्हय, बघा रे अजुनी कश्टांतल्या थंय ताच्या हाजरपणा विशीं तो आमकां शिकयता. कश्टांतल्या संगी तो आसा. कश्टांतल्यांक सांद्यांक सोसूंक तो कृपा दिता. आनी हे प्रत्येक जावन समजूंक दोन मोटपी घडिता तुमचे मुखार. थोड्या वर्सां आदीं हांव एका फिरगजेंत फिरगज याजक जावन आसतना जाल्लें घडीत आसले कुटाम दादलो आनी स्त्री तांकां देवान दिल्लीं 14 भुरगीं. दादलो दीस कुली काम करचो, तांबडे फातर कातरचें काम ताचें. स्त्री भुरगीं ल्हान, घरचें काम आसा, 14 भुरग्यांक वाडोवंक आसा, तिच्या गाद्याचें काम करता, तवळ कुली कामाकी वचून ती इल्ली वावुरता. दादल्याची एक संवय सांजेर घरा येतना पुरासण्यांक लागून आमाल पियोवन येवचें. घरा येवन थंड रावून मागणें करून जेवण न्हीद येतें कितें. बदलाक बायलेक बेस्टन्स मारचें. मस्त बावटीन धांवडोवन ताणें मारिल्लें आसा. भुरग्यांनी आड येयल्यार तांकांय मारतलो. हें पुरा भुरगीं पयसतावन पळोवन भियान थरथरतालीं. एक राती तो इतलो रागान उसांबळ जालो की त्या स्त्रीयेक धांवडावन मारतलो. तिका सोसूंक जायनासतना निमाणें तिच्या घरा मुखार एक खुरीस आसलो. तो खुरीस वट्ट्या मोगान पोटलून धरता. तवळ ताणें त्या दादल्यान मारचें राबयलें. दुसऱ्या दिसा सकाळीं ती मिसाक आयिल्ली. तिका मार खावन पुरो जाला, पूण ती म्हणाली, बापानो म्हाका त्या खुर्सान राखलें. आनी घडीत तुमचे मुखार उत्तर भारतांत दुमका देशींत वावरतलो याजक फादर क्रिस्तुदास 1997 इसवेच्या सप्टेंबर 2 तारखेर वैयक्तीक द्वेशान ताका मारलो आनी विणगो केलो. दुमका देशीच्या प्रमुख रस्त्यार ताका मेरवणगेर दिसाचें ताका व्हेलो. तवळ ताची कसली बोगणां जावीत. ताची बोगणां ही सुरवेर लज नाली साय. तें दूख सगळें म्हज्यान सोसूंक बरें जालें ना. पूण जेन्ना हांवें खुर्सायिल्ल्या जेजूचेर दिश्ट घाली तेन्ना जेजू म्हज्या कश्टांत आसा म्हूण म्हाका भोगलें आनी हांव ताचे सवें एक जालो आनी म्हजो खुरीस हांव वावोंक शकलो. मोगाळ बाबा आनी भयणीनो, पयल्या घडितांत स्त्रियेन मार खावन आनी सोसून व्हरून खुर्सान तिका राखलें आनी बाचाव जालें म्हूण तिची पातयणी. दुसऱ्या घडितांत फादर क्रिस्तुदास म्हणटा, खुर्सायिल्ल्या जेजूचेर दिश्ट घाली तेन्ना जेजून म्हज्या कश्टांत सर्व निंदा सर्व अमर्याद सोसूंक न्यालिसाय सोसूंक बळ दिलें म्हणटा. तर मोगाळ भावांनी भयणीनो, खुरीस आमकां खुरीस क्रिस्तांवांक व्हरतो घुर्त. वो एक केवल भायलो घुर्त मात न्हय, बगार क्रिस्ती जिविताचो वांटो. सांत पावलो आपणे बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत तो म्हणटा, नासाक व्हरतले वाटेन चलतल्यांक खुर्साचो संदेश एक पिशेपण दिसता, पूण बचावेक व्हरतले वाटेन चलतल्यांक आमकां तो संदेश देवाच्या सामर्थ्याची
रुजवात. एका वाक्यान आयची विशेष सांगची तर आमी ताका खुरसायलें, ताणें आमकां सोडयलें. वी क्रुसिफायड हिम बट ही सेव्ड अस. आमच्या स्वार्थान, आमच्या पातकान जेजूक आमी खुरसायलें, पूण जेजून आमकां भोगसून मोगान सोडयलें. ह्या पवित्र दिसा आमी 2 संगती नियाळटा. एका वटेन मनशा पातकाची क्रूरता आनी देवाच्या मोगाची श्रेश्ठता. मनशा पातकाची क्रूरता आनी देवाच्या मोगाची श्रेश्ठता कशें म्हणलें थोड्या दाखल्यान तुमकां दाखयता. आमी जेजूक खुरीस दिलो. देवाचे मोगाची श्रेश्ठता कितें? जेजून तो खुरीस सलवासाचे हातेर जावन बदल्लो. जेजूक घाताचो उमो दिलो मनशाची क्रूरता. पूण देवाच्या मोगाची श्रेश्ठता पळया. जेजून मोगान आपले हात खुर्सार विस्तारले. मनशा पातकाची क्रूरता जेजूक 3 पावटी तो नेगार करता. पूण जेजू 3 पावटी खुर्सा पंदा पडोवन तो उरता. जेजूक आमी शिरकोप येवंक दिलो मनशाची क्रूरता. पूण देवाचो मोग जेजून आपलें रगत आमचे पासून वारायल्लें तें आमी कालच्या दिसा आयकलें आनी आज तें नीज जालां म्हणलें आमी समजता. मनशाची क्रूरता जेजूक आमी खिळे दिले. जेजून आमकां बोगसाणें दिलें. आमी जेजूक कांट्याचो मुकुट दिलो तर देवाच्या मोगाची श्रेश्ठता म्हण कितें करता? जेजून आमकां सोडवण दिली. आमी जेजूचें कडवळ उक्तें केलें ती आमची क्रूरता. जेजून आपल्या काळजांतान मोग दाखयल्लो देवाचो मोग न्हय. जेजूक आमी अपमान केलो, शिराप दिलो, पूण देवान ताचें जेजून ताचे हात वयर उखलून आमकां बेसांव दिलें. मनशाची क्रूरता इतल्या रावूंक ना. आमी ताचेर थिंबी उडयली आनी ताका जेरबान मारलें. देवाचो मोग ताणें सर्व सोंसणीकायेन सोंसलें. आमी ताका दोगांक चोरांक दिलें. देवाचा मोग ताणें आमकां ताच्या आवयकच आमकां दिलें. मनशाच्या पातकाची क्रूरता जेजूक आमी विणगो केलो, पूण देवाच्या मोगान जेजून आमकां कृपेंत नेटयलें. आमी आमचें पाताक जेजूचेर घालें. परत आमच्या मनशाची ही क्रूरता, पूण देवाचो मोग जेजून ताची सोडवण आमकां दिली. आमी ताका निमाणो सुक्रार दिलो. देवाच्या मोगाची श्रेश्ठता ताणें आमकां पास्काचो आयतार दिलो. आमी ताका फोंड दिलो. ताणें आमकां पुनर्जिवंतपण बसयलें. मनशा पातकाची क्रूरता कसली म्हूण समजल्यार ताच्याच विशेष रितीन देवाच्या मोगाची श्रेश्ठता आमी समजता. मोगाळ बाबा आनी भयणीनो, अशें आमी आज आमच्या मनशा पातकाची क्रूरता आनी देवाच्या मोगाची श्रेश्ठता समजता. खुरीस आमकां एक ऋणात्मक संकेत न्हय, बघार धनात्मक संकेत. इट इज नॉट द नेगेटिव्ह सायन, बट इट इज ए पॉझिटिव्ह सायन. पॉझिटिव्ह खुरीस उबो गांच आनी आडवो गांच. वो अशें आसल्यान वो कुडी सुगर्त, वो काळे गुर्त न्हय. त्या देखून
ह्या कुडीस गुर्ताक ह्या धरात्मक संकेताक 3 रितींनी आमी समजून घेवयात. जेजूचो कुरीस सोडवण्याचो संकेत पेद्रू ताच्या आपल्या पयल्या पत्रांत 2ऱ्या अध्यायांत 26 म्हणटा, आमी पातकाक मरून पवित्रपणान जियोवचे खातीर खुरसायलेले आपल्या कुडींत ताणें आमचीं पातकां वावयलीं आनी ताच्या गाया वरवीं तुमी गूण जाल्यात. बाय हिज वुंड्स यू आर हील्ड. This is the opening sentence of Mel Gibson. तांचो द पॅशन ऑफ क्रायस्ट म्हणलें भोव फामाद चारित्रीक तें फिल्म भायर घाल्ल्या वेळार पयल्यान पयलें उतर येता, ताच्या गाया वरवीं तुमी जाणा जाल्यात म्हूण. माथेवाच्या 8व्या अध्यायान 17वें म्हणटा, माथेव म्हणटा, आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा शिडा ताणें वावयली आनी ताचे घाय आमी उडासा काडया. जरबादाचे मार, कांटेचो मुकुट, हातांचेर मारलेले खिळे, जेजूचें कडवळ उक्तें केल्लें आनी जेजूच्या मतीचो घाय, ह्या घाया वरवीं आमी गूण जाल्या. दुसऱ्यान जेजूचो कुरीस आमकां मोगाचो संकेत. सांत पावल रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 5वो अध्याय 7 आनी 8 तो म्हणटा, एक वर्त्या मनशा पासून मरूंक कोणी एकलो मुखार सरल्यारय सरलो, इल्लें नांव मेळटा न्ही गी तशें. पूण खोट्या मनशा पासून ससारायन मरूंक कोण तो तयार? आमी पातकी आशिल्ल्या तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो मोग करता तें दाखोवन दिलें. परत जुवांच्या 15व्या अध्यायान 13वी वळ म्हणटा, आपल्या इश्टा पासून आपलो जीव दिवचे परस व्हरतो मोग दुसरो ना. नाझी कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पाचो वेळ तो मॅक्सिमिलियन गोल्बे तो देवाची सुवार्ता परगट करतलो आनी तोय त्या कॅम्पांत शिरकाल्लो. आनी ह्या कॅम्पांत मनशां पडना, कोणेय चुकोवन गेले म्हणल्यार कुडले थंयसर आशिल्ल्या त्या क्रिमिनल्स म्हणच्या बरी व थंयसर अशा कैदींक ताणें लोट काडचें आनी लगड काडचें. आनी ह्या वेळार एकच जाणें थंयसर थोडे चुकून गेल्ल्या वेळार फ्रांसीस एक कुटुंबाचो मनीस आनी ताच्या सांगाता आनी थोड्यांक विंचलें आनी तांकां गुळो मार लगड करूंक तयार केलें. मॅक्सिमिलियन कॉल्बे याजक थंयसर पयसान पळयतालो. एकलो हे कुटुंबां जिवीत जिवच्या फ्रांसिसाक जीव दिवंक धांवता आनी म्हणटा, फ्रांसिसाच्या जाग्यार हांव मरता म्हणटा. तो व्हड लोक पुरा थंय आसले शिपाये थंयचो अधिकारी आसलो, तुका कितें तकलीफ हाड जाल्या की तुजी तकली फिरवालाय म्हणलें. सांगलें ना, हांव ताच्या जाग्यार मरता. आपलो जीव ताणें समर्पिलो. आपल्या इश्टा पासून जीव मॅक्सिमिलियन कॉल्बेन तो दिलो. तिसऱ्यान जेजूचो कुरीस बोगसण्याचो संकेत. जेजूच्या निमाण्या 7 उतरां पैकी पयलें उतरच लुकाच्या 20 आनी 3 अध्यायांत 30 आनी 4 वळ म्हणटा, बापा तांकां बक्षी कित्याक ते कितें करता ते नेणात. लुकाच्या 6व्या अध्यायांत परत आमकां आयकूंक मेळटा, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा, तुमकां द्वेशितल्यांक बरें करा, तुमकां शिरापतल्यांक आशिर्वाद दिया, तुमची निंदा करतल्या पासून मागा. जुवांव पावल दुसऱ्याक गुळो घाल्ल्या वेळार आलियाक म्हणल्या मनशाक त्या जुवांव पावल दुसऱ्यान बक्षिल्लें आसा. चड लांब सांगची गरज ना. मरणा फर्माण ताका सुकयले आनी पयले जुवांव पावल दुसरो बरो जाल्ल्या वेळार ताका पयलें असो भेट केली. हें व्हडलें मौन
म्हटलें काळीज कैतान येता. ऑस्ट्रेलियाचो पास्टर स्टेन ओरिसांत पिडेस्ताची सेवा करूंक गेल्ल्या वेळार ताचें काम सेवा दिवचें, गरज पडल्यार देवाचें उतार दिवचें. पुरो जावन ताच्या नेण्ट्या दोगां फिलीप आनी तिमोथी घेवन त्या जिपार दिदरल्या वेळार ह्या दुस्मानांनी ताका लासून थंयसर काडलो गुत्ता. पूण दुसऱ्या दिसा ताची स्त्री ग्लाडीसेन बोगसूंक तयार जाता. जेजूचो कुरीस बोगसण्याचो संकेत म्हणून आमकां आणखी रुजवात सांगचें जाल्यार उदया नगर मध्य भारतांत सिस्टर राणी मरियाक 50 फावटी सुर्यान कोसावन जिविश्य मारिल्लें सुमंदर सिंगान ताका बक्षिलें. मरणा शिक्षा चुकयली. जैलांत थावन भायर आयिल्लोच जेजूची सुवार्ता तो आज पासार करनासा. मोगाळ भावांनी भयणीनो, सुरवेर सांगिल्ली 2 घडीतां परत उडा सागडा. दादल्यान आपल्या स्त्रियेक मारचें, त्या स्त्रियेन त्या कुर्साक पोटलोवन धरचें. आनी आज त्या घरांत दादलो मरण पावला. पूण 4 भुरग्यां पैकी एकल्या पुतान नवें घर बांदलां. दोगां धुवो बऱ्या तरान काजार जावन संतोशान आसात. निमाणो पूत आतां होली क्रॉस याजक जावन मिशनरी गांवांत तो वावुरता. दुमका देशीचो फादर क्रिस्तुदास ताका तितली नाली साई जाल्यारय त्याच जाग्यार तो मिशनरी काम कर आजुनय करनासरला. खुर्सायल्ल्या जेजूकच आपूण आराधन करता आनी पातयेता म्हूण तो म्हणटा. आज जुवांवची सुवार्ता कस्टमरचें चरित्र भोव लांब जाल्यारय आमी पुरासण म्हूण लेखूंक ना, भोव भक्तीपणान आयकली. पूण तांतूं आमकां मेळिल्लो इतलोच संदेश. आमी ताका खुर्सायलें, ताणें आमकां सोडयलें. वी क्रुसिफायड हिम बट ही सेव्ड अस. खुरीस खेपडाव्यो झरबांद, कांट्याचो मुकोट, थिंपी चाटयेचे मार, निंदा निरापराधी जेजूक मेळिल्लें इनाम. आज आमच्या मोतीन समजूंक जाय निमाणो शुक्रार एक पवित्र दीस. कश्टा विणें सूख ना, खुर्सा विणें जिवनपण ना, पवित्र शुक्रारा विणें पास्कांचो आयतार ना म्हणलें कोडू सत आमच्या दोळ्या मुखार. खुर्सांत आसा जैत, ताचे थावन आमकां मेळ्ळां तारण. आमी ताका खुर्सायलो पूण ताणें आमकां सोडयलें. मोगाळ भावांनी भयणीनो, प्रत्येक थरान आज थोड्या उतरांनी तुमचे मुखार दवरली आसा मनशा बदकाची क्रूरता आनी देवाच्या मोगाची श्रेश्ठता. तर कश्ट जाल्यार थंय जेजू हासर आसा आनी आमी कश्टाच्या संदर्भार एकसूर न्हय, तो आमचे सांगाता आसा. निमाणें आमचे जिणेंत जेजूचे सकस संगत भोगा जाय आनी जेजूक मानची जिणी जिवंक हर प्रयत्न करीचे म्हणलो हा संदेश आमी घेता. तर कुर्सार मरून जिवंत जाल्लो जेजू आम्हा सर्वांक आदार जावं. आतां देवस्तुतेचो दुसरो भाग, संभ्रमीक प्रार्थना. ह्या प्रार्थना वेळार वेगवेगळ्या गरजां पासत आमी मागतल्या. ह्या गरजो उसारतना आमी त्यो चीत दिवन आयकून मौनपणी मागचें. गरजो उसारून जातच दिंबेर पडून बापाक आमी त्यो भेटोवन दिवया. हर एका मागण्यान 2 भाग आसात. पयल्या भागा वेळार उबी रावचें आनी दुसऱ्या भागा वेळार दिंबी मोडची. तर ह्या संभ्रमीक प्रार्थनांत आमी आतां वांटेली जावया. सभे पासत प्रितीच्या भाव भयणीनो,
देवाच्या पवित्र सभेस प्रार्थूया. आखे पृथ्वीचेर आमचे पवित्र सभेक शांतीची आनी एकवटाची चड गरज आसा आनी आमी आमच्या सर्गीच्या बापा थांबान आसतना वाकणच्याक ताणें आमची जीण संस्कारान राखची आनी आमची काळजां आनी मनां समाधान करची. ही भोव मोला अदीक देणी आमकां फावो कर म्हूण आमच्या सरेस्परा बापा लागीं मागुया. सर पदवीधरा आनी ससनाच्या देवा, जेजू सवें सगळ्या राष्ट्रांक तुजी महिमा उगडापी केली. आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेक बाबार्थान सदां थीर करून दवर आनी तुज्या काकुळतेन सांबाळ. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. भाग्यवंत बापा पासत मागया आमी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा पासत धर्माच्या वर्गांत आगे पवित्र सभेचो बापय आनी गवळी जावंक देवान ताका विंचून काडला. ही भरादीक जबाबदारी विस्वासीपण सांबाळूंक आनी जेजूचे कुशे प्रमाणे देवाची फरजा चलोवंक ताका उजवाड आनी गुड्यात्म्याची घटाय दी म्हूण आमच्या सरेस्परा बापा लागीं मागुया. अगणेसान वयाच्या आनी सर बळिश्ट देवा, भाग्यवान पेद्रोचेर आनी ताच्या फाटल्यान येतल्या हर एका भाग्यवान बापाचेर आख्या पवित्र सभेची बरादीक जबाबदारी तुवें तारावन दवरल्याय. आमच्या भाग्यवान बापान आपल्या जानवायेच्या उतरान आनी परजळीत देखीन आमकां क्रिस्ती संपूर्णाच्या वाटेन चलोवंक पवित्र सभेच्या थारवाचेर उपरासलेल्या वादळा मदें धीरादेक तांडेल्या बरी तिरायन सुखान धरून तेका फुडें व्हरूंक आनी बरो गवळी कसो सगळ्या आपल्या शेळयांक राखोंक आनी सरोंक आनी तांचे पासत मोगान आपलो जीव लेगून दिवंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान आनी धैर्यान ताका बर मन मागता हांव. क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरेपात. आमेन. पवित्र सभेच्या सगळ्या वर्गा पासत मागया आमी सर धर्म मर्यादेच्या वर्गांनी बावरता बसत जराड आयजक आमच्या गवळी बापाक आनी समेत गवळी बापांक याजकां प्रधान सेवकांक आनी सर धर्म म्हणणाऱ्यांक सगळ्या भावार्थ्यांक बराबर राख आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. सर्व पदवीधर आनी ससनाच्या देवा, तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूची आख्खे गुडार्थ कूड तूं पवित्र करताय, चलयताय आनी वाडयताय. ह्या गुडार्थ कुडीच्या संद्या पासत म्हणजे आमा समेस्तां पासत आमी मागणें करता तें तूं दयेन आयक. आमच्या जन एकल्याच्या पोन्या प्रमाणे तुजे साखरे विस्वासीपणे करूंक कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं.
ख्रिस्ती धर्माच्या 906 आता मागूया आम्ही ख्रिस्ती धर्माच्या 906 भावार्थाची सता मनांत आनी काळजांत घेवं तांकां आयती कर म्हूण आनी पवित्रार तांची सर पातकां बगसून आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्त तांकां एकवटाय म्हूण आमच्या दयाळ बापा लागीं मागुया. सर्व पदवेदर आणि सस्नाच्या देवा तुझ्या पवित्र सभेक सदांच नवीं भुरगीं दिवन तिका तूं फळां बरीत करताय. पवित्र स्नान घेवंक तयार जाल्ल्या नव्या शिशांचें गिन्यान उजवाडाय तांचो भावार्थ सडय आनी पवित्र स्नानाच्या झरींत नवो जल्म दिवन तांकांय तुज्या आपणायलेलीं भुरगीं कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरिपात. क्रिस्ती परजेच्या एकवटा पासून मागुया आमी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरता ते आमच्या सर भावा भयणी पासत काळजान आनी करणेन सोदूंक तांकां कृपा दी म्हूण आनी आमच्या सांगाता तांकांय सगळ्यांक आपले एकच पवित्र सभे एकठांय कर आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. सर्व पदवेदर आणि सस्नाच्या देवा शिंपडलेल्यांक तूं एकठांय करताय आनी एकठांय जाल्ल्यांक तूं एकवटान सांबाळताय. तुज्या पुताच्या हिंडाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी एकाच पवित्र स्नानान तुका भेटयलेल्या सुमेस्तांचो एकवट एकाच अखंड भावार्थान आनी प्रिती मोगान तेर कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरिपात. आमेन. जुदेवा पासत आता मागुया आमी आमच्या जुदेव भावा भयणी पासत देवाची विंतलेली परजा जावन तांणी सर परजा मदें देवाचें उतर पयलें आयकलें आनी पयलो तांचे लेगीत देवान करार केलो. तर ह्या जिव्या देवाच्या मोगान वाडोवंक आनी करार केल्ल्या देवाचे विस्वासीपण वळखून ताका विस्वासी रावोवंक आनी ताच्यो बसवणे संपणान भोगूंक तांकां फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. सर्वेस्परा सस्नाच्या देवा अब्रामाक आनी ताच्या संततीक तुवें बसोवन केलोय देखून विस्वासान आमी तुका हें प्रार्थन करता. पुर्वें तुवें तुजी करून घेतलेल्या परजेक बसयलेल्या सडवणदाराक वळखोंक आनी ताचे वरवीं बसयलेलें दायज भोगोवंक पावय. हे आमचे मागणे देन आयकोन घे. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरिनात तांचे पासत मागया आमी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक आपलो सोडवणदार म्हूण वळखून घेना तांचे पासत देवा नेमलेल्या एका सोडवणदाराक मानून घेवंक आनी सोडवणेची वाट धरूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां दी म्हूण
बापा लागी मागुया. सर्व पदवीधर आणि ससनाच्या देवा, संवसारांत हिशोब नासलेलो लोक आजून जेजूचेर भावार्थ दवरिनात. तांकां सगळ्यांक खऱ्या काळजान तुजी वाट सोदूंक कुरपा दी आनी स्वताच्या उजवाडाक पावय. तांकां आनी आमकां एकामेकाच्या मोगांत एकवटाय तुका वळखोंक आनी तुज्या दैवीक जिविताचे गूट संपूर्णान समजून घेवंक आमची तान वाडय आनी संवसारान तुज्या मोगाचे खरे साक्षी आमकां कर. जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. देवाचेर भावार्थ दवरिनात तांचे पासत. आता मागुया आमी देवाक वळखना त्या मनशा पासत. खऱ्या मनान आनी खळजान बरें ते करून खुद जिव्या देवाशी पावोवंक तांकां कृपा दी म्हूण आमच्या कणवळ्या बापा लागी मागुया. सर्व पदवीधर आणि ससनाच्या देवा, सुमेस्त मनशांनी तुका अत्रेगान सोदूंक आनी तूं मेळ्ळो म्हणटस दादोशी जावं सगळ्या मनशांक तुवें रचलाय. क्रिस्ती लोकाच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन तुजो दयाळ मोग वळखोंक आनी अशें सगळ्या आडकळींचेर जैत व्हरून तुजे येवंक तांकां कृपा दी. हे परी तुज्या एकल्या खऱ्या देवाच्या सुमेस्तांच्या बापाच्या मोगान तांकां सगळ्यांक दादोशी कर. जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. राज कारभाऱ्यां पासत. मागुया आमी हर एका देशाच्या राजकारभाऱ्यां पासत. देवाचे खुशे प्रमाणे आपली जबाबदारी पाळोवंक आनी हे भाशेन सर देशांनी खरी स्वतंत्राय आनी शांती आसचे खातीर तांची मनां उजवाडाय आनी तांच्यो खुश्यो घट कर म्हूण बाबा लागी मागुया. सर्व पदवीधर आणि ससनाच्या देवा, सर मनशांचे काळजां आनी सर लोकांचे हक तुज्या हातांत आसात. हर एका देशाच्या राजकारभाऱ्यांचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या कृपेन तांच्या राजकारभाऱ्याकाल देशांत लोकांक शांती समाधानाचो आसरो आसूं. सर वाटांनी गांवचें सुदारण जावं आनी सुमेस्तांक आपापल्या धर्मा प्रमाणे जिवंक सत्य हक्क मेळोवन हे आमचे मागणे बळेपणान आयकोन घे. क्रिस्त आमच्या समया मरेपात. आमेन. थरे थरेच्या वायटांक सांपडलेल्या पासत. मागया आमी थरे तरेच्या वायटांक सांपडलेल्या पासत. मनशांची मनां सगळ्या सतांतली निवार म्हूण पातक्यांक देंवतरेच्या गुलाबणांतली सोडय म्हूण
सर थराच्यो सांकली आनी बांदपास मोडून उडय म्हूण भुगेल्ल्यांक खाण जेवण पिडेस्तांक भलायकी आनी कैद्यांक सुटका दी म्हूण पळणाऱ्यांक वाटेर राख म्हूण परदेशाक आपापल्या माय गांवांत आनी मरणाच्या तणे आसलेल्यांक सर्गराजांत पावय म्हूण आमच्या बापा लागीं मागुया. सर्व पदवेदर आणि ससनाच्या देवा दुखेस्तांचे तूं बुसवून कश्ट तेल्यांचे तूं घटाय सर तोरांच्या कश्टा विघ्नांनी तुका उलो मारतल्यांच्या मागण्याक कान दी तांच्या गरजांनी तांकां पाव आनी तुज्या दयाळायची कनवळ्या बापाच्या काळजाची गोडसाण साकोन बुजवण आनी संतोष ते भोगोंक पावो क्रिस्तांच्या सम्या मरेपात. आमेन. देवस्तुतेचो तिसरो भाग कुर्ससो नमन. आतां क्रिस्तचो म्हणयारी जळत्या वाती सवे दांपलोलो कुरीस घेवन मोदल्या दारवट्यातावन आल्तरीक येता. आल्तरीर कुर्साचो एक एक भाग उगण, पयले तकलेचो भाग, दुसऱ्यान उजवो बावळो आनी तिसऱ्यान सगळो कुरीस उगाडून आपले रुकाड कुर्साचे ताजेर उमकळ्ळो संवसाराचो सडवंदार म्हणून गायतना सोमेस्तांनी येया नमस्कार करुया म्हूण जाप दिवन दिमी मोडची. आपले रुकड कुर्साचे ताचेर उमकळ्ळो संवसाराचो सोडवंदार. आपले रुकड कुर्साचे ताचेर उमकळ्ळो संवसाराचो सोडवंदार. आपले रुकड कुर्साचे ताचेर उमकळ्ळो संवसाराचो सोडवंदार. नमस्कार करुया. नालिसायेचो संकेत जावन आसलेल्या कुर्सार
जेजू मरून आमकां ताच्या पाटलावदारांक तो जैत असो आनी बरवश असो गुर्त कसो केलो. आतां ह्या ताच्या पवित्र कुर्साक मान करूंक हर एकल्यानी कुंभाराक आयल्या बरेंच येवचें आनी कुर्साचो उमो घेवचो. कुर्साच्या उम्या वेळी जमो जाल्लें दान इगर्ज मातेच्या गरजाक दान दितलें हांव. 3 सुवातेनी कुर्सा उम्याक अवकाश आसतलो. ह्या वेळार कुर्साचें भजन करून हो मिस्तेर आमी नियाळया. Mursham parvosu budelo Naman tuka Povi kursa Naman amcha Moga gurta Naman kursa Zaite vota Naman kursa amcha somyacha Vita ulo amas wang patlaw mo suka Naman tuka Povi kursa Naman amcha Moga gurta Naman kursa Zaite vota Naman kursa amcha somyacha Shebu Devrita Sasni Jivit Amapatyam To Sudundita Naman Tuka Povi Kursa Naman Amcha Moga Gurta Naman Kursa Zaite Vota Naman Kursa Amcha Somyacha Kuryan diştane
शोषणला वळले मोगा त्यागास पेटोवन दिले बरे करी केल्ल्या सोम्या मोजा कित्याक घुरसायले तुका वाच्या विजोडून दिल्ल्या धन्या मोजा भोगोस पात्याक तूं म्हाका बरे करी केल्ल्या सोम्या मोजा कित्याक घुरसायले तुका वाच्या विजोडून दिल्ल्या धन्या मोजा भोगोस पात्याक तूं म्हाका अपराधाचे काही खायना सत्करेस पसरताना विलात रावलो ना हात धुयनासतना खुरसायल्या ख्रिस्ते सुचे दिसा आपली उबारताना मोगसाले वाडा नासता रावाशेना बरे करी केल्ल्या सोम्या मोजा कित्याक घुरसायले तुका वाच्या विजोडून दिल्ल्या धन्या मोजा भोगोस पात्याक तूं म्हाका बरे करी केल्ल्या सोम्या मोजा कित्याक घुरसायले तुका वाच्या विजोडून दिल्ल्या धन्या मोजा भोगोस पात्याक तूं म्हाका क्रिस्त प्रसादाची रीत आयच्या देवस्तुतेचो चवथो भाग देखून आतां रित्या आल्तरेक लुगाट घालून क्रिस्तचो म्हणयारी जलत्या वाती बराबर विशेवेच्या आल्तरीतावन कुमगार घेवन मोटव्या पुरुशवार आल्तरीक येता. आमी भोगतीपणी वांटो घेवया. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मोतीन धरून ताणेंच आमकां मागूंक शिकयलें तें प्रार्थन आतां भक्तीपणी आमी मागया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजें कशें सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय.
ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप करता ती शिडयेच्या जेवणाक आपोवन मेळिल्ली आमी निजायकी सुभागी. तुझे परी आत्मी गडाय म्हाका धोंदी साजा भोगा बरी जिणी लागोय म्हाका गुडपण तेणी स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादीक इष्टा प्रीत मोगाच्या राव तू काळजान मोच्या प्रार्थुया सर पदवेधर आणि ससनाच्या देवा
आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या भाग्यवंत मरणा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं आम्हा मनशांक तुवें नव्यान तुजें जिवीत दिलें. कनवळ्यान तुवें आमकां दिल्लें हें जिवीत आमचे भितर सांबाळ आनी वाडय. ह्या गुटांत वांटो घेवन तुजी खरी भक्ती करूंक आनी आमच्या जिणयेची नवी साल सदां तुका मानता तसली मांडून हाडूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवीं. काल आज व्हडा संख्यान ह्या भक्ती कार्याक आयल्यात. तुमचो उपकार बावडत आसतना विशेश जावन आज ह्या निमाणे शुक्राच्या विधींत ह्या रितींत भाग घेवंक आयिल्ल्या अनाथीक बाप विन्संट मचादो पिलार पाद्र्याब आनी फादर रेजिनल पिंटोक हांव देव बरें करूं म्हणटा. सांगात मनाधीक बाप लॉरेन्स मार्टीस आमचो मालगडो याजक ते हांगासर आयल्या, तांकां देव बरें करूं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या पुताच्या पुनर्जिवनपणाचो भरवोसो धरून तुज्या परजेन ताच्या मरणाचो भक्तीपणी उगडास केला, तर तिचेर शुभमपणी तुजो आशिर्वाद पडोन तिका तुजें बोक्साने पावोसाव आनी बुजवण मेळ्ळो. तिचो भावार्थ वाडत वचो आनी सर्गींच्या मार्गान तीरपणान चलोन ससनाचें सूख ती भोगोंक पावो. हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवीं.